आता खबर विस्तारान. कुडका, शिरदोना, भाटये आनी मांदूर आदोशी पंचायती पिडीएन घातिल्ल्यो आसा. उरिल्ल्यो घालपाक वेळ लागचो ना. हे सगळे स्कॅम आसा. ह्या खातीर पिडीए आड सगळ्यांनी येवचें म्हण कुडका पंचायतीन आयतारा खासा ग्रामसभा जाली. RDX गोवा खातीर सांत आंद्रेच्यान गौतम शिरोडकार. आणि अशे तरेन आमी सगळ्या सांत आंद्रे लोकांक कळोवपाक जाय की बाबा आमचे फुडार खंय पावतलो जर तर आमी हे डिसिजन आता घेयना जाल्यार. 4 विलेजी आसा आमच्यो टोटल. एक म्हणटा ती कुडका विलेज पंचायत, सिरिगांव विलेज पंचायत, भाटये विलेज पंचायत, मांदूर आदोशी विलेज पंचायत. ह्यो 4 विलेजी तांच्यांनी हातून घातलेल्यो आसा पिडीएन. बाकीचे उरल्यो आमच्यो 3 पंचायत, नेवरा, गोवा वेल्ल्या, आगासाय. सो ह्यो घालपाक चड टायम लागपाचो ना. अमेंडमेंट म्हणून करू शकता. एकदा नोटिफिकेशन. सो नोटिफिकेशन काढले त्योय घातल्यो. सो हातून फरक पडपाचो ना. दिस इश्यू इज नॉट अबाउट वन विलेज और वन सर्वे नंबर. दिस इश्यू इज अबाउट होल ऑफ गोवा. जंय जंय पिडीए घातलेली आसा, सांताक्रूज जावं, सांत आंद्रे जावं, कांदोळे जावं, खंय जावं, हो सगळो इश्यू आसा. दिस इज अ स्कॅम. कित्याक हो त्या 50,000 कोटीन एक भागिली जावन आसा. तेकाच लागून तूं छेडछाड करूं नाका. आमची फकाणां करूं नाका. म्हणून आमचे MLA सांगता, विजय सदकी सांगता, ही धमकी रेजिग्नेशन धमकी दिवं नाका. आनी धमकी दी रिजायन जावचें लेगून पडलें जाल्यार आमकां जो आमकां मेंबर सपोर्ट करता, आमचो सरपंच आसा, आमी त्या अनुभव हाडूंक शकता. ती तेका हांव मेसेज धाडूंक सोदता. धमकी दिवपाची बंद कर. 11 मेंबर ओपोज आसा. हे तुमकां आयज प्रूफ जाल्यार आसा. उबे राहा कोणी सगळं मिडियाचेर की आमी 11 मेंबर आयज उबे आसा. 11 पंच मेंबर्स सगळे सपोर्ट करता आमकां पिडीए नाका म्हणून. तशेंच आमच्या गांवचे लोक सारको व्हेरी एग्रेसीव जाला. कित्याक सांगून आसतना हे सगळे पिडीए घातला. आनी तुमी जाणा हिंगा कुडका, बांबोली आनी तालावले आमचे चडशे लोक ST, OBC आनी पयलेंय हांवें लास्ट ग्रामसभाक सांगलेलें ते हेजेर डिपेंड आसा फिशिंगाचेर. आनी तुमी जाणा ST कम्युनिटीज आमचे भायर चडशे काम करिना, गांवांनीच आपणें काम करून पोट भरता. सो आमचे 11 पंच मेंबर्स आनी इन्क्लुडींग आमचे विलेजेस आमी सगळी पिडीएक ओपोज केले. तेका 2 फावट लेटर केल्ले. लास्ट टायम प्रेस कॉन्फरन्स घेता म्हणून तेन्नाय सांगलेले, तेन्नाय तो येवंक ना. आनी एक फावट तेका रिमायंडर धाडलो आमची ग्रामसभा आसा म्हणून. आनी लोकांनी तेका हिंगासर हाजीर जावचो म्हणून सांगले. तेणें आपणें सांगलां लेटर केला आपूण ना म्हणून. आपल्या भावाच्या ट्रिटमेंटाक आपूण चेन्नई वयता. आता तुमचो नेक्स्ट स्टेप कितें आसतलो? नेक्स्ट स्टेप आमचे मेंबर्स आनी विलेजेस डिसायड करतले वॉट टू डू. अलॉंग विथ द मेंबर्स एंड विलेजेस आमी फुडलें कितें स्टेप घेतले विथ द मिटींग. फक्त मिटींग ओपोज करपा खातीर.